नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मडगांवां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज सभा 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री करतलो संबोधीत। लोकसभे पयलीं डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करता मुख्यमंत्र्याचे एसटी आंदोलक शिष्टमंडळाक तोंडी आश्वासन। आंदोलन तात्पुरते स्थगीत। भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान विधानसभेत बोवाळ। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान लावन धरिल्लो विशय। दिल्लन खून प्रकरणात दुबावितांक 10 दिसांची पुलीस बंदखण। पुलीस तिसऱ्या दुबाविताच्या सोदात। सरकाराक जमना मात विश्वजीत ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्या धाडपाक तयार। विश्वजीतूच खरो विकास पुरुष। विजय सरदेसायाचो सरकाराक थोमणो। पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी मायनिंग रस्तो आडयलो। शेती व्यवसाय करपाक शेतां करून दिवची सुपीत। पिळगांवच्या शेतकऱ्यांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दक्षिण गोंयांत पयलेच फावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज सभा जाता। मडगांवां कदंबा बस स्टँडाचेर विकसित भारत यात्रेच्या सभेक सुमार 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री मोदी संबोधीत करतले। दक्षिण गोंयांत जावपी ही सभा लोकसभा नदरेंतल्यानूय तितलीच महत्वाची आसा। लोकसभा वेंचणुकेंत हे फावट दोनूय सीट भाजपात जिखतली असो विश्वास मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाचे फुडारी उलोवन दाखयतात। ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही सभा राजकीय नदरेंतल्यान दक्षिण गोंयची महत्वाची सभा थारतली। सकाळी 9:30 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाबोळे विमानतळाचेर पावतलो। ते उपरांत सकाळी 10:30 ते 10:40 या वेळेत इंटग्रेटेड सी सर्व्हायवल ट्रेनिंग केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले उक्तावण। 11:15 ते 2 मेरेन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2024 कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण हजर रावतले। 3:15 ते 4 वरां मेरेन मडगांवां विकसित भारत सभा जातली। ह्या सभेक 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधीत करतले। 4 प्रधानमंत्री परत दिल्ली वचपाक भायर सरतले। सगळे जाण मोठ्या उमेदीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आयकुपा खातीर म्हणजे सगळे उत्सुक आसा। आनीक साऊथ गोंयांत मडगांवान पयले फावट प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाता। आनीक विकसीत भारत विकसीत गोंय ही थीम आसा आनी त्या थिमी सकयल खरें म्हणजे फाल्यांची जी जाहीर सभा जाता आमकां सगळ्यांक उमेदीक आसा की ह्या देशाचो एक यशस्वी असो सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर आनी एक वर्ल्ड लिडर म्हणजे सगळें जग पळयता असो आयज फाल्यां गोंयांत येवपाचो आसा। आनीक त्या निमतान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा। गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्झिमम लोक ह्या सभेक येवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात। आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची डेफिनेटली मडगांवान जातली आनी एक बरो मेसेज कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे गोंयांक जे ताणें मदत केल्ली आसा गोंयांक जे डिलिव्हरी केल्ली आसा अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप ही खूब व्हडली गजाल। आनी म्हणटकच आमी त्या फाल्यांच्या दिसा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयतात आनी म्हाका विश्वास आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांगासर जातलो सभा जातली आनी ह्या नंतर अपीलूय करता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या सभे खातीर येवचें। फाल्यां जावपी प्रधानमंत्र्याची विकसीत भारत रॅलीची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा। हांगा फाटल्यान आमच्या प्रधानमंत्री ह्या स्टेजीचेर एड्रेस करतलो आनी प्रधानमंत्री बरोबर हांगा 2:45 ताजें डॉक्टर फातोड्डाचें जे ग्राउंड देंवतल्यान थंयच्यान ते हांगा येतल्यान ताच्या नंतर ते एड्रेस करतले। एड्रेस करतकीर तांच्यान बरोबर
चाराक सुमार तांची मिटींग काबार घेतली आनी ते हांगच्यान दाबोळे वचपाक थडकले. हांगा चोख बंदोबस्त केल्लो आसा. पुलिसांचे जवळ जवळ गोवा पुलिसाचे 3000 पुलीस कर्मी हांगा बंदोबस्ताक दवरिल्ले आसात. त्या भायर सेंट्रल पुलिसाच्यो 4 कंपनीज हांगा दवरिल्ल्यो आसात. ताजे नंतर ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिकाची जबाबदारी पळयता. LPC पुलीस मोठ्या प्रमाणात दवरिल्ले आसात. जवळ जवळ 20,000 लोकांची आसन क्षमता असलो मंडप तयार आसा. विकसीत भारताच्या रॅलीची फाल्यांची जी रॅली आसा ताका लागून आतांच नरेंद्र सावयकार जनरल सेक्रेटरी आणि पूर्ण तयारीची आनी एकदां नियाळ केली आसा आनी ही रॅली सक्सेसफूल जाली अशें ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकारेकार. लोकसभेपयली डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपाचे मुख्यमंत्र्याचे तोंडी आश्वासना उपरांत आंदोलन तात्पुरते स्थगीत केले. दिसभर पणजे रस्त्यार राजकीय आरक्षणा खातीर आंदोलन केले उपरांत सांजे मुख्यमंत्रीक आंदोलक शिष्टमंडळाक मेळ्ळो ते पयलीं सकाळी विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलकांक पुलिसांनी आडयले. राजकीय आरक्षणाची मागणी घेवन विधानसभेचेर मोर्चा घेवन वचपी ST समाजाचो मोर्चा पुलिशेन पणजे क्रांती सर्कला कडेनूच आडयलो. मुख्यमंत्र्यान ST समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांक उलोवपा खातीर आपयल्ले पूण लोकांनी वचपाक न्हयकार दिलो. मुख्यमंत्र्यानूच आपल्या म्हऱ्यान येवन उलोवचें अशी मागणी तांणी केली. सांजे वेळा कांय विरोधी आमदारांनी येवन तांच्या आंदोलनाक तेंको दिलो. उपरांत सांजे वेळा विधानसभेत हो विशय बरोच गाजलो. जशी सांज जाली मुख्यमंत्र्याच्या तोंडी आश्वासनाचेर आंदोलन शेळेलें आनी ST समाजान आपलो मोर्चा तात्पुरतो स्थगीत केलो. हांवें तांकां एश्युरन्स दिला ते म्हाका मेळपाक येयल्ले. तांची फायल एश्युरन्स पेंडींग आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन. थंयच्यान RBI कडेन येवपाक जाय आनी RBIच्यान होम मिनिस्ट्रीचें एप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक जाय. म्हाका कॉन्फिडन्सचे एफर्ट्स आसा. पयलीं गेला तेन्नाय हांव होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां. ते आमकां डिलिमिटेशन कमिशन कडेन फॉर्म करून तांकां 27 रिजर्वेशन दिवपाक जाय. आमचें मत क्लियर आसा. तांकां दिवपाकूच जाय ह्या विशयाचेर. त्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा. थोडोसो प्रोसिजरल डिले जाता. हांवें सांगलां टील डॅट म्हणजे शेनवार दीस पर्यंत एखाद्या वेळी डिलिमिटेशन कमिशन करपाची फुडें गेली फायल आनी बाकीचो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार म्हाका तो सांगपाक मेळटा. मातसो हांवें टेकन अ टायम. हांवें म्हणलें फाल्यां म्हणटा फाल्यांचो टायम टेबल सगळो शिफ्ट जाल्लो आसा सॅटर्डे. सो दॅट सॅटर्डे हांव तेजेर आन्सर करतलो पयलीं. तेन्ना फॅक्च्युअल पोजिशन कितें आसा म्हणजे बाबा RBI कडेन आहा होम मिनिस्ट्री कॉलेज आहा होम मिनिस्ट्रीच्यान परत डिलिमिटेशन सॉरी काडपाक पावले तेजेर खूब क्लियर. सो लोकसभे पयलीं लोकसभे पयलीं लोकसभेच्या पयलीं आमचे 100% प्रयत्न आसा की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवन हो खासा तयार केल्लो ब्रँड जो सैमाचे नाश व त्रास न करता झाडापेडांचे रक्षण करपी. सैमाची राखणी करून कापणी करपाक जाय होच विचार हो ब्रँड करीत आसा. चला तर आमी तेंचे उपक्रम पळोवया. हांगासर आमच्या MPC सेटअप करपाक मोस्टली आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळ्ळा आनी दिस इज CSR फंड वापरून आमी हांगासर हो सेटअप केल्लो आसा सेंटर. हांगासर लोकल बायलां जी आसा जे लोकांक लायव्हलीहूड ना आनी ज्या लोकांक काम करपाची इच्छा आसा तसल्या बायलांक आमी हांगासर ट्रेनिंग दिवन ह्या सेंटरार काम करपाक आमी आपयल्लेले आसा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा एक लायव्हलीहूडा खातीर बारीकसो. जो कितें बायो रिसोर्सीस आमकां मेळटा गोंयांत पिकता ते बायो रिसोर्सीस जशे पणस नाल्ल कोकम आंबे सो जे कितें एक्सेसान पिकता ते आमी गोवन फार्मरा कडच्यान घेवन ते आमी आमच्या सेंटरार हाडटा आनी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमी हांगासर तयार करता.
जशें एग्जाम्पल आमचे पणस आसा, पणसा पासून आमी जॅकफ्रूट हलवा करता, साठ करता, जॅकफ्रूट पिक्कल करता, तशेंच तरेन खूब तरेचे प्रोडक्ट्स आमी आमच्या सेंटरांत तयार करता. जैव संसाधनाच्या मालकांक आणि गिरायकां मदीं थेट संबंध करपा खातीर संकल्पना केल्लो हो एक उपक्रम आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ह्या कामां सुरू केल्ल्या बायलो आमी हांगा काम करूंक लागल्या आनी ते काम करून आमकां पयलीं हायशें दिसतालें हें आनी काम करून जातलें आनी कितें करतलीं काय अशें म्हणून. हेजे फुडें आतां आमकां कितें दिसलें हें काम म्हणल्यार आमकां कांय न्हूशें जालां आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार पयलीं आमी खंयी भायर सरपा वयता तेन्ना आमकां घोवा कडेन हात पसरपा पडटालो. तेन्ना आमकां कितें दी वचपाक खंयी वयता जाल्यार आतां आमी ह्या स्वता पांयार उबी रावले जाल्यार आमकां आतां घोवा कडेन हात पसरपा पडना. आमी स्वताची कमोवन आनी स्वता पांयार उबी रावन आमकां व्हडलो अभिमान सो जाला आनी हेज्यानी फुडें आमकां गोवा गव्हर्मेंटान तर आमकां हेजो साथ दीत आनी तेज्यानी बरी करून आनी बरो आमचे हेजेर उबी रावन आमी बरें करूंक शकता. आणि अशा तरेन गोवन हो ब्रँड सैमाक दुखय नासतना गोंयच्या विकासाक आणि उदरगतीक मदत करीत आसा. विसवा उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. सभापती रमेश तवडकरान मंत्री गोविंद गावडेचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हो विशय लावन धरलो खरो, पूण ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हो योग्य फोरम नाशिल्ल्याचें सांगून मुख्यमंत्र्यान ताचेर चर्चा करप टाळ्ळें. आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें सुखर अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो अरे तुवें एक्युजिशन केलें की हिंगा स्टेट एक्सचेकरा लॉस जाल मू 2 लॅक्स ऑफ रुपीज रूल 60 एडजॉर्नमेंट जेन्ना तुवें हो आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली तुवें करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर मुखेलमंत्री तुवें आन्सर दिवपाक जाय when there are serious allegations made of corruption on स्पीकर सर तेका राइट फोरम आसा तेनी राइट फोरमाचेर विचारून this is the forum अरे स्पीकर सर which are the forum अरे स्पीकर सर this is a very serious issue जे प्रश्न तुवें मांडलेले स्पीकर सर आम्ही एक ऑफ करप्शन एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला तुम्ही जेन्ना हे करप्शनाचो इशू हो इशू डिस्कस जावपाक जाय स्पीकर सर हो इशू जो करप्शनाचो जे इशू करप्शनाचो जाता हेजे डिस्कशन जावपाक जाय स्पीकर सर हेजे डिस्कशन जावपाक जाय एलिगेशन केला तुवें जेन्ना एलिगेशन केलें or discuss जावपाक जाय question number 1 that speaker sir there has to be a discussion question number 1 discussion jada allegation jada there has to be a discussion 1b स्पीकर सर अरे स्पीकर सर हे कितें कॉम्प्युटर शीट अरे स्पीकर सर that means what you said was not true speaker sir this is an insult to you speaker sir this is an insult to you speaker sir हो एक insult तुका कित्याक जे प्रश्न तुवें मांडलेले ते विधानसभेत डिस्कस जावपाक जाय दाखा जाल्ले म्हाका दिसता हे प्रश्न हिंगा डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले जेन्ना जायना हाव why विरोधी पक्ष नेते will you make a statement speaker sir will the chief minister make a statement speaker sir you make a statement speaker sir will you make a statement speaker sir there are serious जे speaker sir बसून घ्या स्पीकर सर एक एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला. आपणे राजीनामो कित्या खातीर दिवचो असो प्रश्न आता मंत्री गोविंद गावडे खुद्द भ्रष्टाचाराच्या आरोपा उपरांत पत्रकारांक विचारता.
जे कितें सांगपाचें आसा तें मुख्यमंत्री स्वता तुमकां सांगतलो. ह्या राजकीय मळार म्हजो कोणूच दुस्मान ना अशें स्पश्टीकरणूय ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. आयकात. रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आता हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात. 20 कोटी रुपया जाले 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंट इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें राम राज्य हें आतां? स्पीकर सर, जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यान कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी? सेकंड स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपल्या रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर, वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडिंग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडू धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजें उलयता बाबा, तुका प्रेज करता हांव आतां. विकास पुरुश म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें जालां? खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनी तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरुया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची स्पीकर सर. एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. हें कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा, एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदें व्हडलें जालें, थंय एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असलें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. Goa is undoubtedly one of the favorite tourist destinations, whether it's listening to the sound of the waves or just walking down the beautiful streets. Traveling between North Goa and South Goa will never be the same again. It will be much more faster, smoother and easier. May it be any season. Rainy, summer or winter. May it be any vehicle. Light motor vehicle, heavy motor vehicles or two-wheelers. Wondering why? It's because of the All-new Zuari Bridge. It's India's first twin cable stayed bridge, the Zuari Bridge, and it offers lovely views of the Zuari River. When observing the Zuari Bridge, your eyes will be drawn to its beautiful cables and unique identical structures.
So let's look at the mesmerizing features this cable-stayed bridge has accomplished. Come along. Welcome to India's first ever twin cable-stayed bridge. This bridge is a crucial connection between North Goa and South Goa. It carries the NH66 over the tidal region of the Zuari River between the villages of Agasai and Kortali. It is just few meters downstream of the Konkan Railway Bridge. New Zuari Bridge is a cable-stayed bridge built using steel pylons 125 meters high. It is India's second largest cable-stayed bridge with a main span of 360 meters and a total cable-stayed portion of 640 meters. The total length of the bridge includes approaches 13.20 kilometers. The segmental viaduct approaches provided are the widest as of date in India. It is the first twin cable-stayed bridge in India with a carriage lane width of 27 meters with 4 lanes in each direction. The total number of cables used in this bridge are 224. The bridge has been uniquely designed to carry observatory towers on both of its pile caps, while will have viewing galleries, a cafeteria and all tourist amenities. Its innovative manufacturing structure will withstand high tides, heavy loads and traffic snarls with natural ease. As we say that Goa is a mixed bag of travel and tourism, and at this place both exist together. With its spectacular height and exceptional features, this Zuari Bridge is an engineering marvel in Bharat. विसावा उपरांत परतून एक फावट येवकार आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेवरवीं ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्येक व्हरपाक सरकाराक जमना, मात विश्वजीत राणे तांकां अयोध्येक धाडपाक तयार आसा. हाका लागूनच विश्वजीत खरो विकास पुरुष अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलां. देशभरात रामराज्याचें उलोवप चल्लां, मात गोंयांतली देवळां आनी दायज धर्मीक थळां सांबाळपाक सरकाराक जमना असोय आरोप विजयान सरकाराचे ह्या वेळार सभाघरांत केला. उत्तर दिले मरे आणि कालच्यान म्हाका दिसता तुमच्याच पत्रकारांनी बरेचशे काही गोष्टी हाडल्या मरे. एलिगेशन आनी कसलें सांग मरे. हे ओपोजिशन तुमी करतालो, ओपोजिशन करता रिजायन म्हणून जावचें म्हणटा. सस्पेन्शन रिजायन कित्या खातीर जावचें, कितें आहा, कित्या खातीर जावचें स्पिकरान येते व्हडलें सर. ताजें उत्तर म्हाका दिसता तुमचे पत्रकार भावांनी सगळ्यांनी हाडलां मरे. म्हजें एलिगेशन तें हें जालें ना. पत्रकार भावान हाडलें तें एक ग्रुपाचें. हय, तुमचें येतलें. गोंयचे मुख्यमंत्री कितें आसता तुमकां सांगतलो हे सगळें. हे तुमी जातकूच तुमचें कितें रिएक्शन. हांवें म्हजी रिएक्शन त्या फर्स्ट डे दिल्लें आशिल्लें. परत परत आनी म्हाका दिवपाक म्हाका दिसता तुमी सगळेच हांगासर आशिल्ले, सगळ्यांक दिल्लें आहा हें रिएक्शन. आतां म्हाका थोडोसो मातसो बॅटींग करपा खातीर थोडोसो वॉर्म अप करून. बेशिस्त मिनिस्टर कोणें कितें बेशिस्त मिनिस्टर आहा तुम्ही स्पिकरान सांगला. कितें कितें सर मिनिस्टरामध्ये डिसिप्लिन नाही आहे. डिसिप्लिन म्हणल्यार कितें सांग मरे. डिसिप्लिन तुमी विटनस मरे ताका. गोविंद गावडे तुमकां कितलो मान दिता संपूर्ण गोंयाक खबर आहा. मागीर बेशिस्त प्रमाणचो विशयूच जायना. हांव हांगसर लोकां खातीर आयिल्लो आसा. लोकां खातीर ज्यो काही गोश्टी म्हाका करपाक जाय त्यो हांव करतो. पण तुमच्या स्पिकरा भितर येताला भिंगसोळा कितें म्हाका कित्याक करतले. हांव तयार आहा मरे. लेट मी आतां मातसो वॉर्म अप जावनी मरे म्हाका. हां, हांव तयार आसा मरे बॅटींग करपाक. स्पिकरा भितर कितें आसता म्हाका खबर. म्हाजे भितर म्हागेलो कोणूच ह्या राजकारणा भितर दुश्मन. तुम्ही बॅटिंग करपाक वॉर्म अप जाता म्हणल्यार तुम्ही म्हणटा न्ही रे. सपोज जर कोण जर आसा न्ही म्हाकाय चार्ज जावपाक न्ही रे. आय हॅव ऑल्सो वॉन्टेड टू बॅट न्ही रे. आफ्टर इट इज अ गेम. घेवया ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
With extreme rainfall events showing disturbing rising streak, the number of rainy days with very heavy and exceptionally heavy rainfall has increased worrisomely by more than 100%. Goa, a coastal area. It is already in the grip of climate change driven phenomena, ranging from the impacts of changing sea levels to extreme weather events. Examining this situation, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has inaugurated multi-purpose cyclone shelters across the state and have appealed to people to take good care of these shelters. These shelters are meant to provide refuge to vulnerable populations at the time of cyclone storm and otherwise to be used as school, community centers, etc. This cyclone shelter has been designed after extensive consultations with the community and especially women members of the community. गव्हर्मेंटान ही जी वास्तू तयार करपाक खूबशें योगदान दिल्लेलें आसा तेन्ना ही वास्तू टोटल आतां हँडओवर आमच्या पंचायतीक केल्लेली आसा. जेन्ना ह्या गोंयचेर किंवा ह्या गांवाचेर किंवा सरावंडींग एरिया जी आसा आमची तितून आपत्ती येता तेन्ना जे लोक कितें जालें जाल्यार तांकां आमी हांगर शिफ्ट करपा खातीर तयारी आमची रेडी आसा पंचायतीची. ही जवळ जवळ ग्राउंड +2 आसा आनी तेन्ना सगळ्यो सुविधा हितून तयार केल्लेल्यो आसा. जशें की रावपा खातीर बाज्यो रेडी केल्लेल्यो आसा. तशेंच तेचे सकयल एक किचन आसा की सगळ्यो फॅसिलिटीज आयज तयार करून दवरलेल्यो आसा. This cyclone shelter home is located just next to the fire station. These cyclone shelters are not only for protecting people's life at the time of disaster, but these are also spaces that the community can use in regular time, so they are being put to use as schools, essentially primary schools, as secondary schools, as colleges, as community centers for the community. There are total 11 cyclone shelter homes all over Goa. We cannot predict when there is a cyclone or a storm, but the Goa Meteorological Department is monitoring the situation and giving us the necessary warning. But Goa government has kept this multi-purpose shelter home intact in case of any emergency. विसवा उपरांत येवकार वळया फुडल्या खबरांकडेन. वाळपय नगरपालिका प्रभाग 10 उदकाची मुख्य पायपलायन फुटिल्ल्यान सोमारच्यान शेकड्यांनी उदक व्हावून फुकट गेला. सोमारा सावन फुटिल्ल्या पायपलायनी कडेन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केला. एका वटेन लोकांक उदक मेळना, दुसरे वटेन पायपलायन फुटून घसघशीत उदक व्हावून वता. उदका स्त्रोत खात्यान हाचेर लक्ष दिवन पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमकां खबर आसा की उदक हे आमच्या खातीर कितलें गरजेचें आसा. सकाळीं जर उठून जर नळां उदक ना जाल्यार आमची सगळींच कामां उरता. मात जेन्ना उदक वाया वयता तेन्ना खूब अशें वायट दिसता की बेश्टेच हें उदक कित्याक वायट वयता. कित्याक कितलेशे गांवांनी उदकाची खूब कमतरता आसा आनी लोकांक उदका खातीर तळमळचें पडटा. पूण आमी आतां आसा जी वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांतली प्रभाग 10 ह्या वॉर्डान आसा आनी हांगासर मोठे जी मुख्य जलवाहिनी आसा ही फुटलेली आसा आनी हजारो लिटर उदक वाया वयता. ही जी जलवाहिनी आसा तिका खूब दीस जाले मातशी गळटी आसलेली आनी मातशे प्रमाणान उदक वयतालें. पूण कालच्यान ही मोठ्या प्रमाणान ती फुटलेली आसा आनी आमकां दिसता की कितलेशे उदक हे वाया गेलेले आसा. हो जो रस्तो आहा ह्यो मुख्य आसा आनी लोकांची येता वयता लोक हांगासर येता वयता. पूण कोणीच अजून हेची कंप्लेंट दिवना अशें कळटा. कित्याक हांगासर घरां बी आसा आनी लोक बी हांगासर रावता पूण येता वयता लोक वयता पूण अजुनूय तेची कंप्लेंट दिवना. हें खूब मोठी वायट गजाल आसा. कित्याक अशे प्रमाणान उदक वाया वचप हें खूब वायट बरें दिसना की आमकां जेन्ना पिवपाक उदक मेळना आनी अशेंच उदक जें वेस्ट जाता. ही जी जलवाहिनी आसा तेजी बेश्टेच उदक वयता आनी ते पळय आमकां दिसता की अशेंच उदक हें सकयल अशें वयता आनी सकयल जी न्हंय आसा तितून तें उदक मिक्स जाल्लेलें आसा. बेगींतल्यान बेगीन जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी ही दुरुस्ती करपाची अशी मागणी हांगाचे थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी केलेली आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Every Goan keeps a heartbeat when they hear the name of the Goa Medical College.